बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी तुझ्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी ह्या जागेचेर उबी आसा. खूब भाशेन आमची प्रयोजनाची तयारी सुरू करपाक सांत आंतोनीची त्रेजेन आमच्या ह्या कॉपेलान घडटात तेन्ना किरीत भाशेन देवाचे आसणे आणि देवाची कृपा आमी ह्या जाग्याचेर मागुया. आणि हे माडयेचेर आमी आशीर्वाद घालता आसतना आमकां सगळ्यांक ह्या त्रेजेनाचो बरो आत्मीक फोड तशेंच आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचो फोड काडूंक आमकां कृपा मागून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सुरू करता ही सेवा धर्मीक रीत. भावा भयणीनो, ह्या समोरमणीन आमच्या देवाक आणि आमच्या सुमयाक आमी वाखाणुया. भावार्थ्यांक शिकोवंक, चलोवन व्हरूंक आणि पवित्र करूंक आमचो देव काळा काळार वेगवेगळ्या आपल्या वेचून काडलेल्या सेवकांक पाठयता. भाग्योंत आंतोन असलेच एक हातयार जाचे वरवीं देव आपल्या मुणयारा सवे दयाळपणान आजीर आसा. तोरीतलें वर्तें आमकां मुणयारपण आनी देणे फावो केलां देखून देवाक आमी दिनवासुया. आमचो जबाब जावन ही आर्गां तुका सोमिया म्हणुया. सर्वेस्परा तूं वंदिवून भावार्थाच्या शास्त्र्या उद्देशी तूं आमकां निरंतरी तुझे शुभ वर्तमानाची शिकवण दिताय देखून आमी तुका नावाडटा सोमिया. जबाब आमकां तूं तुज्या हिंडाचे शेळयांक तुवें विचून काडलेल्या गोवळ्या उद्देशी सदांच पोसताय आनी सांबाळटाय देखून आमी तुका नावाडटा सोमिया. तुझ्या प्रसंगदारां उद्देशी बो करून भाग्योंत आंतोनी उद्देशी बापाची स्तुती गावंक तूं आमकां आपयताय आनी प्रेरण दिताय देखून तुका आमी नावाडटा सोमिया. ही तयारी आमची सुरू करता आसतना ह्या जाग्याचेर ह्या 13 दिसांनी जितली जाणां येतलीं तांकां सगल्यांक तुजो कृपेचो आदार फावो कर. जे याज्ञीक ह्या सुवातेर शुभ वर्तमान परगडटले तांच्या देवाच्या उतराचे परगटणे वरवीं जायते जाणांक पेखोवणेचो हात लागूं. तांकां सगल्यांक बरें मन आनी बरें काळीज फावो जावं आनी भोव करून नवसरणीच्या जिविताक वेंग मारूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता सोमिया. सगळी तुमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. आणि सगळी मागणी एक करून बरोबर जेजून शिकवलेलें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां काळणी पडून दिनाका वायटांतली आमकां निवार. आता माडयेचेर आशिर्वादाचे मागणी आमी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता हेरांनी आपणाची सेवा करची न्हय पूण आपणेच भावा भयणीची सेवा करची म्हूण तुजे पवित्र सभेच्या गवळ्यांक तुवें शिकयलाय. भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन आपणाच्या हातान घातलेले पोरजीन सवे तांणी तुका तुज्या सासणीक शिवासणार सदांकाल वाखाणनिशे आनी तुजे संस्कार फावो ते परी वाटिशे कर म्हूण आमी मागता. आनी हे माडयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सगळे स्कोर तुमचे सगळे आसूं.
सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं देव बरो दीस सगळ्यांक तुमकां दिवं